बोबडीनं तुमकां सगल्यांक देव एक बरो दीस दिवं. आयज देवान हें पावसाचें देणें आमकां दिलें, तर खेरीत भशेन देवाक सगल्या देण्या बसत आर्गां दिता आसतना आयज ह्या तिसऱ्या दिसा नोवेनाच्या आमचे मदें फादर आरविंद फेर्नांडीस आसा, ताका मोगाचो येवकार दिवया. तेच बरोबर आयज खेरीत भशेन आमचो भाव आयरिस कार्दोजो आपलो वाडदीस मनयता, तर ताका ताचे बसत खेरीत भशेन मागुया आनी ताचे फामिली बसत मागुया. तशेंच वेलन डायस आयज आपल्या बसत देवाक आर्गां दिता आनी आपल्या बसत माग म्हणटा. तसोच एस्ताक्यो पेरेरा हांकांय हांचेय ते मनान आमी खेरीत भशेन दवरुया. बोबडीनो आयज खेरीत भशेन जशें आमी ह्या दिसांनी मागता, खेरीत भशेन काळजाचीं दुयेंसां जालें, कोणाक बुराक पडला वो एबनॉर्मलिटी आसा, वो काळीज हुस्कोत आसा, वो काळजाचो स्ट्रोक जाला, वो एटॅक येयला, असल्या मनशांक पासत आमी मागुया सायबीण मायन तांकां बरी भशेन फावो ती भलायकी दिवं. तोच बरोबर आयज भलायकी सांबाळटले आमचे मदें दोतोर, नर्सी, पॅरामेडिक्स, थेरपिस्ट, कावन्सिलर्स आसा, तांचेय पासत आयज खेरीत भशेन मागुया. दोतोरां पासतूय, नर्सीं पासत आमी देवाक आर्गां दिवया, तर तांचे उद्देशी जायती भलायकी आमकां मेळोंक. बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्मेचे नांवे आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्मेचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, देव म्हळ्यार मोग आनी हेंच मोगा सोयम देवान आमकां सगल्यांक दिलां. होच मोगा सोयम आमकां गरजे वेळार एकामेकाक आदार दिवंक आपयता. तांचे सोवें बरें करूंक, हुस्क्यान भरून वागूंक नेट दिता. हीच कल्पना नियाळूंक आयच्या नोवेनाच्या तिसऱ्या दिसाचो विशय. रुजाय सायबिणीच्या विणवणेन हुस्क्यान भरून सांडलोल्यांक सोदून जेजूचे शीस जावया. मारयेन आपल्या जिवितांत दुसऱ्यांची गरज वळखून तांच्या गरजांक पावली आनी हे वरवीं मोगाची गोवाय जाली. आयज पर्यंत आमी तिचे विणवणेन मागता तें ती आपल्या पुता कडल्यान आमकां जोडून घेता आनी हाकाच लागून आमी तिका मोगान आमची माय म्हूण पाचारता. आमी क्रिस्ती भावार्थी कशी आमकां उलो ही आमची जबाबदारी वळखून घेवन आनी आमच्या घरांत, समुदायांत आनी वावरा जाग्यार एकामेकाक आदार दिवन मोग परगटूंक आनी ह्या वरवीं जेजूचे नीज शीस जावंक पावूं. तर ह्या मिसा बेटेंत वांटो घेतना हीच कृपा जेजून स्थापलोल्या मोगाच्या समोरमणेंत मारयेचे विणवणेन आमकां मागुया. आनी मोगाचे बाबडीनो, कोलेंच आंकवार मारिया रुजाय सायबिणीची नोवेना आमी करता ह्या दिसांनी. हुस्क्यान भरलेली आवय ती आमची ती जाय तो मोग आपुरबाय कोत्ता. मोगाचे बाबडीनो, आमी तिची मोगाची भुरगीं आनी दिसान नोवेना करता आसतना आमचें आख्खें जिवीत हे आमचे आंकवार मारी मुखार घालुया. जेजू लागीं मागोन सुबाम तिणी आशिर्वाद आनी सगलीं बरेपणां रुजाय सायबिणीच्या मजतीन आमकां सोण एकल्याक फावो जावं मागुया आमी. आनी सुरवातेकूच पातकी मोडकून घेवन देवाची काकलोत मागून म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबली म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनाची दोन तोंडां विचारून वायदा धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बडो अपराध. ह्या बाजून बेगीन सुद्दां सांगपाक लागली. सगल्या दिवजांक आनी भोगतां आनी तुमकां बाबलीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करून आमची पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावो. Sumia
소미야가 굳고 굳고 그리스도가 굳고 그리스도가 굳고 굳고 소미야가 굳고 소미야가 굳고 굳고 प्रार्थना सर्वेस्परा देवा भो भाग्यवंत आंकवार मारीक आमी भोगतीन वंदिता जशी तिका तुवें कुरपेन बोल्ली तशी आमकां तुजे विनवणेन दिसान दीस ओदीक कुरपेन बोर आमच्या सुमया तुज्या पुताची जो क्रिस्तांव रिवीत करो देव तुज्या आनी पवित्र आत्मेच्या एकपणांची आतां राजभर चलयताय सासनांच्या सासनाक Amen. इजिकियल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप सोरेस्पोर देव अशें सांगता हांवूच म्हज्या हिंडांक राखतलो आख्या हिंडाची सोद करतलो जोडी मोडी शिंपडोल्ल्या शेळयांक सोदतल्या गोळ्या भाशेन हांवूय म्हज्या शेळयांक सोदून काडटलो दुवरेन आनी दाट काडुकाक लागून जंय जंय त्यो सांडून गेल्यात थंय तावन हांव तांकां सोडयतलो ज्या देसांनी त्यो पावल्यात त्या देसांतलोय हांव तांकां भायर काडटलो आनी सगळ्या देसांतल्योय एकठांय करून तांच्या काशा गांवांत हांव तांकां परतून भितर काडटलो इस्रायलाचे दोंगरांचेर झोरी लागीं आनी लोक रावतल्या जाग्यांचेर हांव तांकां चोरवाक व्हरतलो बऱ्या हिरव्या चोरवान हांव तांचें पोट भरतलो इस्रायलाचे उंचले दोंगर तांकां चोरो दितले थंय बरो चोरो आसलोले जमनीर त्यो विसव घेतल्यो आनी इस्रायलाच्या दोंगरांचेर तांकां उत्तम चोरो गावतलो हांवूच म्हज्या शेळयांक चोरयतलो आनी तांकां आडपडोश्यो करतलो अशें उलयता तो दोनी सोरेस्पोर सांडलोलेक हांव सोडटलो दुखोलेल्याचे गाय बांदतलो आनी ओस्कोत जाल्या तिका गोट करतलो मोटी आनी मजबूत आसा तिकाय राखतलो हांव ताचो खरो गवळी जातलो देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो परमेस्पोर म्हाका चोरयता कांयच म्हाका उणें ना जालां सगळीं म्हणुया परमेश्वर म्हाका चोरयता कांयच म्हाका उणें ना जालां पांचवी चार तुजीं चोरवणां थंय म्हाका विसव तूं दिताय तोंड उदका सोरी पावयताय थंय म्हज्या ओतम्याक जीव भरताय मान राखून तुज्या नांवाचो नीज मार्गान म्हाका चलयताय जबाब परमेस्पोर म्हाका चोरयता कांयच म्हाका उणें ना जालां काळोखांत खोड्यांत हांव सांडल्यार कसलेंच वायट म्हजेर ना येतलें हुस्को ना लागींच तूं आसाय म्हजें शीं सदां तूं उबो सांगाती दांड्या कोंक्या सयत गोटाय धीर म्हाका तूं दिताय जबाब परमेस्पोर म्हाका चोरयता कांयच म्हाका उणें ना जालां अजाप जावन दुस्मान पळयतात रुचीचें जेवण म्हाका वाडटाय दोमदोमीत माथ्यार तेल घालताय बोळेपण करपा दिसान दीस घोसघशीत म्हजेर देंवतली
देवदाना तुज्या मोगाची. जबाब परमेस्पोर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. सासणाचें बिराड म्हाका गावलें, ओर्चीत गोर म्हज्या देवाचें, हेंच तिकान म्हज्या काळजाचें. जबाब परमेस्पोर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. उद्गाराक उबी रावया. Soy sorbesporak, soy. Soy sorbesporak, soy. Soy sorbesporak, soy sorbesporak, soy sorbesporak, soy. जेजू म्हणटा, हांव बरो गवळी, हांव म्हज्या शेळ्यांक वळखता आनी म्हज्यो त्यो शेळ्यो म्हाका वळखतात. Soy sorbesporak, soy. Soy sorbesporak, soy. Soy sorbesporak, soy sorbesporak, soy sorbesporak, soy. Sorvis potumci sofiasu. Domnului soveasă, Luca pormonin, Iisus Hrista cei șuhu portomană. moima de casă mea. एक दीस दोन वसूलदार आनी वायटोवे मनीस तो उलयता तें आयकूंक ताजेशी येताले. आनी फारिझ्यो तशेंच दोन धर्मशास्त्री गुणगुणून अशें म्हणटाले, हो मनीस वायटोव्यांक बरी भाशेन घेता आनी तांचे बरोबर बसून जेवता खाता. देखून ताणें तांकां एक वोपार सांगली, तुमचे मदलो कोण एक मनीस 100 मेंढरां आसुल्लो, तातूंतलें एक मेंढरूं सांडत जाल्यार ती न्हय रानां सोडून एक सांडला तें मेळोसोर ताका सोदूंक वचोन आसतना रावत, आनी तें मेळ्ळ्या उपरांत तो खुशाल जावन ताका कांदार मारता आनी घरा पावतूच इश्टांक आनी शेजाऱ्यांक आपोवन तो म्हणटा, म्हजें सांडलेलें मेंढरूं मेळ्ळें म्हूण म्हाका पुरबी दियात. तेच भशेन मन बदलपाची गरज नासलेल्या न्हय बऱ्या मनशा परस एक वायटो मनीस मन बदलीत जाल्यार असलोच ओगलो संतोश स्वर्गार भोगतलो म्हूण हांव तुमकां खरेंच सांगता. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान Wakani tuka Krista. अब्रुबाईच्या बाबडीनो, मादर तेरेसाची तुमी जायते फावटी खबर आयकलां आनी तिणें केल्लीं जायतीं बरेपणां. तातूंतली एक खबर म्हणल्यार आमी जाणा जायते फावटी मादर तेरेसा आपल्या माद्री भयणाक घेवन भेटेक वेताली, जावं रस्त्यांनी हांगा थंयसर भोंवताली बाबडी. बो करून ज्या मनशाक सोडून दिल्यात तांचो हुस्को करून तांचो सांबाळ करूंक घेवन येताली बाबडी. आनी अशेंच एक दीस अशें घडलें, ती भेट करता आसतना एका घरांत पावलेली आनी घरांत एकलोच दादलो रावतालो, सारको काडोक करून. तो कोणागेर वचोय नासलो आनी ना म्हणटा कोण तांगेर येय नासलो, म्हण कोणाक तो घेयनासलो. जेन्ना मादर तेरेसा आपल्या माद्री भयणीक घेवन थंयसर पावली, त्या दादल्या लागीं उलोवंक सुरू केलें. तो मातशें उलोवपाक रिलक्टंट जातालो, एकसुरपणाची जिवीची येतालो आसतना. आनी तेन्ना सिस्टरीन ताका सांगलें आनी मागलें म्हज्यान भितर येवंक येता काय म्हूण. आनी जायते आगोडायन ताणें एलाव केलें भितर घेवपाक. सगळोच काडूक घरांत मेड जाल्लो आसा, तें घर केन्ना साफ केल्लें म्हूण कोण जाणा. आनी म्हाका दिसतना उपरांत मादर तेरेसान म्हणलें मातशें तुजे लागीं बसून उलोवपाक जाता आमचे लागीं. आनी तशें तेन्ना मातशें दादलो मातशें बेजार जालोलो. सिस्टर पळय तुवें भितर येवंक म्हणलें म्हूण येवंक दिलें हांवें. प्लीज म्हाका टायम ना, म्हाका तुमकां टायम ना, हांव आहा तो बरो आहा, प्लीज तुमी वसात हांगासर न्ही. तरी आसतना मादर तेरेसा ती आसतना हुस्क्यान बोल्लोली, काय बरी वस्तोरी ती भाग्यवंती. तिणें म्हणलें इश्टा मातशें राव न्हू,
आनी उलयल्या उपरांत म्हणलें पळय ताका कन्विन्स केलो मनशाक तुजें घर मातशें साफ करूं आमी येयल्यात न्हू आमी तुमच्या घरांत वस्तू हांगा तुज्यो पडलेल्यो आसात हांव आनी म्हजी सिस्टर आमी साफ करतात मातशें तुमच्या घरांत तो तांकां दिनासलो एलाव करूंक दिनासलो साफ करपाक तरी आसतना मागीर मागल्या उपरांत एलाव केलें आनी ताणें सफाई करूंक सुरू केली आसतना करता आसतना थंयसर बरी दिवली मेवली तांकां ती देवली बरी पुसली पेटयली दिवली घरांत उजवाड जालो दिसतानो दिवली नासली म्हणना पूण मनशाक पेटोवपाक संवय नासली आनी उपरांत घर सफाई केल्या उपरांत मागीर तेरेजान थर्ड रिक्वेस्ट केलो ताका दिसता आनी एकूच निमणो रिक्वेस्ट तुका करता हांव फकत एकूच म्हयनो म्हज्यो माद्री भयणो हांव तुज्या घरांत धाडटलो सकाळच्या वेळार तुजें घर सफाई करपाक नाका म्हण नाका तो बेजार जालो आसतना सिस्टर पळय चड जाली आतां पयलीं सुद्दां म्हाका एका रावपाची खोशी आहा म्हाका हिंगा ते कोण नाका म्हाका पूण तेच्या लागून कन्विन्स केल्या उपरांत ताणें एलाव केलें जस्ट फॉर 1 मंथ एकूच म्हयनो आनी ताणें एक्सेप्ट केल्या उपरांत आसतना सद्दां खंय माद्री तेरेज आपल्या माद्री भयणीक धाडटाली एवरी डे ताचें घर साफ करपाक आनी तो दिवो पेटोवपाक आनी 1 म्हयनो जाल्या उपरांत आसतना ह्या माद्री भयणीन म्हणलें खंय दिसता पळय आमी 1 म्हयनो येता म्हूण सांगलेलें आमी येयली आतां फाल्यांतान आमी येवची नात आयज निमणो दीस आमचो आनी तेन्ना बाय दॅट टायम हो मनीस आसतना चेंज जाल्लो बाबडो चेंज जाल्लो तो कितें तरी बरेंपण पडलेलें ताणें हे माद्र्या भयणे बरोबर तांचे सोवें आनी तें म्हणलें खंय उपरांत सिस्टर तुमकांय देव बरें करूं हांव आदीं मातशें रिलक्टंट जातालो तुमकां घेवपाक पूण 1 म्हयनो तुमी हांगासर येयली तुमकां देव बरें करूं वा तितलें सांग जी फर्स्ट डे सिस्टर आयलेली न्हू तिका सांग जो दिवो तुवें पेटयलेलो म्हज्या घराब्यांत तो म्हज्या काळजान पेटलो म्हजें जिवीत जेवपाची रूच आयली कशी म्हाका हे फुडें तुमी येवपाची गरज ना हे फुडें तान हो दिवो जो म्हज्या जिवितान पेटला तो पेटयतलो आसता मोगाचे बाबा काय बरें न्हू गडी तो कोणाक घेयनासलो तो कोणागेर वचनासलो एकसुपणान जियेतालो पूण सिस्टर माद्री तेरेजान दिवली पेटयलेली दिसता न्हू हुस्क्यान बरोवन दिसता एकूच पावटी एकूच म्हयनो पूण दिसता एकूच म्हयनो पुरो जालो ते जिविताची बदलणी करूंक काय बरो विशय दिसता आयचो रुजाय सायबिणीचे विनवणेन हुस्क्यान बरोवन सांडलोल्यांक सोदूंक जेजूचें शीस जावया मोगाच्या बाबा न्हू दोन वस्तू आयच्या विशयान म्हाका कितें उगडास कोत्ता पयली सुवातेर हुस्क्यान बरोवन सांडलोल्यांक सोदून काडूंक आतां दुसरो भाग दिसता न्हू सांडलोल्यांक सोदून काडूंक कोण सांडल्यात गाय आनी ती कित्याक सांडल्यात गाय हे आमी जोड एकल्यान जाणां जावंक जाय आयज हे धांवत्या संवसारान आसता न्हू वेर वी आर सो बिजी आमच्या वस्तूंनी हें करूंक तें करूंक आमकां वेळ ना एकामेकाची नदर घालूंक म्हज्या सायडीन कोण घुंवता त्या पासून म्हाका खबर आसना भुरगीं पासून ल्हान आसतना पासून मोबायलाचे हे भाशेन पळयता आख्खो दीसभर मोबायलाचे दोळे तांचे सायडीन कोण भोंवता ते पासून पळोवपाक तांकां टायम ना असले परिस्थिती दिसता न्हू कोण सांडल्यात गाय आनी कित्याक सांडल्यात गाय थोडें लक्ष घातलें बरें 3 वस्तू आशिल्ल्यो म्हज्या मनांत येताल्यो पयले सुवातेर सांडल्यात आमच्या कुटुंबांतूच आयच्या समाजांत दिसता न्हू पयलें जाल्यार केन्ना भेटेक गेलें जाल्यार चडशें आमच्या घरांनी आतां जाणटी म्हातारी जियेतात माय पाय शेपाय भुरगीं गोडी भायर पडदेसान आसात वा आनी खंयसर शिफ्ट जाल्लीं आसात गोडी पोटाक लागून भायर गेलीं आसतना वचोंक जाय एक पावटी नोकरेक लागून हिंगा थिंगा वचोंक पडटा घरा चलोवचो पडटा गोडी भुरगीं भायर पावलीं वो गोडी भुरग्यांनी आनी खंय शिफ्ट जालीं भुरग्यांक इस्कॉलाक लागून एका लागून फॅसिलिटीक लागून गेलीं म्हणटू घरा लागीं जें घर बांदलेलें मायन पायन त्या घरांत माय पाय एक सुरी मेवताच तेका भेटेक गेल्या उपरांत भुरग्यांक शिणोनात हांवें पयलां चडशें न्हू भुरग्यांक शिणोनात ती फाल्यां वचोंक जाय न्ही ताणीं भुरग्यांक शिकपाक लागून वचोंक पडलें हांगा थंय वचोंक पडलें पोटाक लागून वचोंक पडलें बरें आहा द ओन्ली कन्सर्न इज तांचो हुस्को म्हणल्यार केन्नाय तरी घरा येयात थोडो दीस तरी आमचे बरोबर रावात हुस्को तांचो
येयल्या उपरांत फेस्ताक येयलीं गेलीं रोखडींच रातचीं कार स्टार्ट मारून आनी कसले फंक्शन बड्डेयाक येयलीं गेलीं रातचे रात जाता म्हणल्यार पोतून गेलीं रावोंक सोदिनात. पोतून सांगता आसता न्हू पोटाक लागून गेली म्हूण भुरग्यांक शिकपाक लागून ही थिंगा गेली म्हूण माय पाय तुवें शिणोनात. पूण इतलोच हुस्को तांचो केन्नाय तरी आमचे सोशें रावोंक येत. सांडल्यात दिसता आमची माय पाय आयज घरांत सांडल्यात. आपल्या भुरग्यांक माय पाय केन्नाच वायट मागची नात मागवनात ती पूण केन्नाय तरी येवन आमचे बराबर रावात न्हू हे हुस्को तांचो दिसता न्हू. हो हुस्को भुरग्यांक आसलो जाल्यार म्हजी माय पाय ती जिवी आसतनाच सांडल्यात ती वा आमी तांकां सांडयल्यात दिसता तांकां. वे दे फील दॅट दे आर लॉस्ट. आपल्याच घरान सांडल्यात ती कित्याक सोदीक येतलो भेटेक येतलो खबर घेवंक येतलो कोण ना आसोन ना आसता न्हू. आमच्या घरा बियांत आमची कोण सांडल्यात गाय फुडें दिसता विचार काडूंक जाय आमी. टेक युअर टायम आनी चोयात कोण सांडल्यात आमच्या घरा बियांत आयज. कोण रावता म्हजे बरोबर वेळ काडटलो सारतलो गाय म्हूण. दुसरी वस्त न्हू सांडल्यात आमच्या समुदायांनी आमच्या फिरगोजांनी सांडल्यात. म्हाका उगडास आसा एका फिरगोचेर नवो गेल्लो तेन्ना हांव पात करूं कसो हांव ऑल्ट्रासावराक घेवन बॅट कोत्तालो आसता न्हू आनी एका घराक लागीं पावतकच तो म्हणोंक लागलो म्हाका फादर तांगे वचनाका ती मनशां मातशें भिरांत कोण मातशें ती इन्सल्ट कोत्तात फादराक कोणाक इन्सल्ट कोत्ता ती तुजे होबो सोड PBCच्या मेंबराक आनी घरांत घेयच नात. हांवें म्हणलें हांव मातशें भियेलो पयलींच पावटी न्हू कोणाक वळखोना. हांवें म्हणलें बाबा तूं येयना येनाका हांव वयता. फादर तो म्हणलो फादर आपूण येयना. तो शेजार थंय गेलो भुरगो तो ऑल्ट्रासावर. फादर आपूण येयना तूं वच म्हणपाक लागलो आनी हांव एकलोच गेलो. गेल्यार तो गार्डनाक उदक घालतालो दादलो. हांवें म्हणलें हांव येवं म्हणलो यो बेश्टें आं पयल्या वयर यो म्हणलें गेलो घरांत भितर सरलो हांव आनी मातशें बसो तुमच्या घरांत हांव नवोच आयला एक गोरचेंत बसलो आसतालो हांव. तुका कितें चाव बी हाडून दिवं म्हणोंक लागलो म्हाका फादर तुका कितें हाडून दिवं. हांवें म्हणलें नाका देव बरें करूं हांव केन्ना येतलो मागीर पोतून चाव पिवपाक. म्हाका दिसता न्हू त्या वेळार न्हू एक 10 मिनटां ताजे बरोबर रावलो हांव. ताची घरकान्नां आसलीं भुरगीं आसलीं. हांवें देवाची खबर सांगोंक ना पूण फकत तांची खबर घेतली हांवें. ते कशें आहात तुमी खंय चलता खंय कामाक वयता तूं इतलेंच इतलेंच. आनी उलयता उलयता थोडी सांगोंक लागलो आसता इतलेंच काबार केल्या. तोय उलोवंक ना देवाची खबर आनी हांवें उलोवंक ना. घरांत आलतार नासलो कित्याक ना तें हांवें विचारूंक ना. हांव इतलें सांगलें चाव पिवपाक पोतून येतलो म्हण हांव यो म्हणोंक लागलो फादर. म्हाका दिसता गेलो हांव भायर सरलो. उपरांत सवका सवका केन्ना इश्टा ब्लेसिंगा त्या वर्सा इश्टा ब्लेसिंगा पावलो ते वाड्यांत हांवें म्हणलें घरांत धाकलें मागणी करूं यो म्हणोंक ती बायल आसली यो म्हणोंक लागलो फादर. तो भायर सर भितर आसली. घरांत गेलो धाकलें मागणी केलें आसतना हांवें आनी तांकां विचारनासतना आजमेत मारलें दल्ल्यांनी. कांय म्हणोंक ना आतां खंय कितें म्हणटली काय म्हूण रावतालो कांय म्हणोंक ना पूण मातशें बसलो 5 मिनटां. आनी म्हजी 4 वर्सां म्हणलें आसतना थंयसर भायर सरता म्हणसर ती बरी म्हजी फ्रेंड जाल्ली आं. आनी शेवटाक सांगलें तेणें आपल्या काळजान दूख सांगलें आनी म्हणलें सायबिणी कित्याक व्हरोना तूं व्हर न्हू सायबिणीकू सायबिणी व्हरपाक सुरू केल्ली आसता न्हू. आनीक मिसाक येवंक लागलो मागीर सांडलोली आसता न्हू. कित्याक लागून सांडल्यात गाय कोण सांडल्यात गाय वचो नाका म्हणून सांगलेलें म्हाका ऑल्ट्रासावरान पयलींच पावटी गेलो तेन्ना हांव तो वचना भिरांत वचना जाल्यार दिसता तो केन्नाच पावचोय नासलो. थोडे रिस्क घेवचें पडटा कित्याक आमची ती सांडल्यात ती सोद घेवंक जाय दिसता न्हू. आमच्या फिरगोचें दिसता न्हू म्हणटा तुका हांव. आमच्या समुदायान एक पावटी मनीस सांडलो म्हणटकच न्हू सोडून दितात तांकां आमी एक पावटी सोडनाकात केन्ना आतां. एक एकल्याच्या काळजाचें दूख न्हू एक एकलो जाणा केन्नाय तरी कसले हर्ट फिलिंग्स आसता दिसता न्हू सोदून काडात. एकलो पासून इबाड जावंक फावना जिजो म्हणटालो न्हू एकलो पासून इबाड जावंक फावना. आमी सगल्यांनी सोद घेवंक जाय एकामेकाचे वचून. भोव करून जेय नात न्हू तांचे सगळें चड हुस्को दाखोवंक जाय आमी. सांडले आसतना आमच्या समुदायांनी जायते आमची दुर्बळ भाव भयणी आसा आसतना पयल्यात हांवें जायत दुर्बळ भाव भयणी आसा पयल्यात हांवें म्हज्या इगोर्जेंत न्हू हांव व्हडपण सांगोना पूण फूड हालिली ऑफ लूड्स फूड आर्टिकल बँक सुरू केल्लें आसा हांवें. फूड आर्टिकल बँक 1st of every month जो लोक कितें हाडून दिता आसतना वस्तू न्हू ऑफिसांत तो दितात तांकां आमी. एवरी मंथ लोकांक संवय केला एक एकल्या घरांत कितें तरी वस्त हाडून दियात ऑफिसांत म्हूण तो मागीर फर्स्ट आमी दुबड्यांक वांटतात दिसता न्हू. फूड आर्टिकल बँक
कितले दुर्बळ भाव भयण आसा. जायते लोकांक सांगता तुमी ऑफनेज हिंगा थिंगा ओल्ड एज कोण दितात म्हूण, पूण आमच्या गांवांत आमच्या नाका पोंदाक कितलो दुर्बळ लोक आमच्या गांवांत जियेतात. तांचो कोण हुस्को कोत्तलो काय? आमच्या जेवणा मेजाचेर जायते उत्ता आसतना तांच्या जेवणा मेजाचेर एक पावटी जेवण आसना. एकलो पासून फिरगोशींत उपाशी न्हिदोंक वचोंक फावनासतना म्हजी गरज ताची गरज हांवें सॉल्व करूंक जाय, हुस्को दवरूंक जाय. हांवें सांडल्यात बाबडी गरीबसाणीन सांडल्यात बाबडी ती कोण तरी आमच्या मेजाचेर जेवण घालतलो काय म्हूण रावतात ती. हांव कितलें जेवण पिड्यार कोत्ता. हुस्को आमच्या समुदायान हे भाशेन जी कोण कोणी मिसाक येयनात, सायबीण व्हरोनात, समुदाय नाका म्हणटात, दुर्बळकायेक लागून सांडल्यात, हुस्को दवरूंक जाय आसता. आनी तिसरी वस्त म्हणटालो आमी आमच्या जिवितांत सांडल्यात. आमी आमकां म्हण आयकतात न्हू बूक आमची तरणाटी, फादर आय एम लॉस्ट इन माय लायफ, आय एम लॉस्ट इन माय लायफ. ना खबर ना फादर हांव खंय पावला पळयता. आतां आमची भुरगीं वायट न्हू आमची तरणाटी वायट न्हू ती. दॅट एज बरी क्रुशल एज ती. बारबर भोंवता भोंवता असो कोण कोणी ड्रग्सांक सांपडलो, कोण कोणी वायट वेसांक सांपडलो, सोरो पिवंक लागलो, सिगरेट ओडूंक लागलो, आनी कित्याक बिबतीकायेक लागलो, वॉट एवर इट इज. दे आर नॉट बॅड. सांडली बाबडी सांडली. आनी ती सांडली म्हणून घरच्यांकूय खबर ना, माय पायकूय खबर ना. केन्ना केन्ना येवन सांगता, शेअरिंग करता पाद्री सो फादर कितें करूं हांव, आय फील आय एम लॉस्ट. हे जिविताक रुचूच ना म्हज्या. केन्नाय कितें ताचेर उलयले उपरांत आसता न्हू ते मनशान न्हू ऑल्दो दे आर लॉस्ट, पूण तांकां न्हू बरें काडीज आसा तांचे सोवी वायट न्हू ती. बरी भाशेन सोजमायल्यार न्हू हुस्को दाखयलो ते सोवे न्हू बाबा तूं बरो आं, देवा तुका काय बरे गूण दिल्ले आसात. हुस्को तांकां दाखयलो जाल्यार आसता न्हू ही सांडलेली तरणाटी भुरगीं पोत्तून येयल्यात पयल्यात हांवें आसता न्हू पयल्यात हांवें. आयचे समाज आसता कितें गरजेचें. हे ब्रुना बरो म्हणटात द ग्रेटेस्ट गिफ्ट दॅट वी कॅन गिफ्ट वन अनदर इज टायम. बऱ्यांतलो बरो गिफ्ट जो म्हज्या एकामेकाक दिवंक येता जाता तो वेळ. वेळ दिवन सांडलेलो सोय म्हज्या घरच्यांक हांवें वेळ दिल्लो जाल्यार समुदायांत जे घरा बी आपल्याकूच भायर आयल्यात वेळ दिल्लो जाल्यार आमची तरणाटी घडी वायट रस्त्यार पावल्यात, चुकल्यात ती, लॉस्ट इन लायफ, वेळ दिल्लो जाल्यार आसतना कितलें बरें जावपाचें. म्हाका दिसता तुमकां सांगल्या उपरांत कोण सांडल्यात आनी कित्याक सांडल्यात हें सांगल्या उपरांत तांचे सोबी हुस्को दाखोवंक आयज देव आमकां आपयता. आयचें पयलें वाचप एझेकियल प्रवादी पुस्तकांतलें बरें वाचप आसता न्हू तुमी आयकलां जाल्यार खबर ना, पूण बरीं उतरां थंयसर. सर्वेस्पोर देव अशें म्हणटा, हांव काश्या म्हज्या हिंडाचो सांबाळ करूंक वेता. हांव जाणां ती आहात म्हजी ती हांव सांबाळ करूंक वेता आनी देखून हांव तांकां सोदून काडटलो. खंय आसात ती म्हजी हांव सोदीक वेतलो. येयात येयात पूण हांव आपोवचो ना तांकां. पूण येयात म्हणल्यार ती येवची नात. आमचे फिरगोचें दिवपाक घडटा आसता न्हू जायते पावटी आमची तरणाटी यो यो म्हणल्यार येयनात ती. अनलेस यू गो टू देम तांचे सोय वच इश्टागोत कर ती येतली मागीर. यो म्हणल्यार आतां येयनासतना आयज कोणसो येयनात. पर्सनल इन्विटेशन व्हेरी इम्पॉर्टंट. कास्की मेळोन ताका हांव कास्की तांचे सोय वेतलो आनी हांव तांकां सोदून काडटलो. आनी जांचेर काडी कुपां आयलेलीं आसा त्या काड्या कुपाक लागून हे काडकाक लागून शिपडल्यात तांकां हांव परतून एकठांय करतलो. हांव तांकां बरो चोरो दितलो आसतना बरो चोरो द बेस्ट. आय वील गीव देम द बेस्ट. आनी उपरांत हांव तांकां मैदानार विसो दितलो. बाबा विसो घेयात आतां. कित्याक लागून विसो घेयात? हांव आहा तुमचे बराबर. म्हाका दिसता न्हू सांडलोल्यांक हांव सोदूंक वेतलो. तुमकां सांगतलो न्हू हांव तुमच्या घराब्यांत कोण सांडल्यात सोदून काडात. म्हजो बापूय गाय, म्हजी आवय गाय, म्हजी भुरगीं गाय, म्हजी शेपाय शेमाय गाय, कोण तरी तुमच्या घरांत एकसूरपणान जियेता. फायंड आवट. हांव सोदून काडटलो, हांव सोदून काडटलो. तो येतलो म्हण रावूं नाका. वाट चुकलोल्यांक हांव परतून हाडूंक येता. वाट चुकल्यात आमची जायते आमची भुरगीं वाट चुकल्या आसतना आमच्या इस्कॉलांनी आतां न्हू जायत्यो केसीस आयकूंक येता. आमच्या कॉलेजींनी भुरगीं बाबडी चुकल्यात बाबडी ती तांची फॉर्मळ माननाकात. भुरग्यांचेर फॉर्मळ माननाकात आनी तांकां सोडून दिनाकात. आयकोना म्हूण सोडनाकात तांकां. तुमची ती वाट चुकल्यात ती वाटेर हाडात तांकां. म्हाका दिसता न्हू व्हेरी इम्पॉर्टंट आमच्या घराब्यान न्हू एकांपनीमेंट जायते पावटी आमच्या भुरग्यांक फॉर्मेशन दिता आमी. फॉर्मेशन हें कर तें कर तें कर.
हांव सांगता तें कोर फॉर्मेशन आय फॉर्म देम आयच्या काळार तें सोबना आसता तें चलोना आयच्या काळ गोरचें तें म्हणल्यार आय कंपनी देम 24 वरां हांव तांचे बरोबर रावतां ती साडोना जावंक जिवितात उस्क्यान बरोवन 24 वरां हांव म्हज्या भुरग्यां बरोबर भोंवतां उस्क्यान मोगान तांच्या बोऱ्याक लागून तांचे दोळो धरून पुलीस मॅन कसो न्हू पूण उस्क्यान बरोवन ती साडोना जावंक आय कंपनी देम तांचे बरोबर सांगात चलता तांची जिविताची वाट चुकल्यात हाडात तांकां काय बरें न्हू दुखोवलेचे गाय हांव बांदतलो जायते आमच्या काळजाक गाये पडलेले आसात कोणी तरी म्हाका काळजाक गावो घातला म्हज्या भुरग्यांनी गावो घातला गाय म्हज्या मायन पण गावो घातला म्हज्या जाणट्यांनी गावो घातला म्हज्या काळजाक तो पेकोना असले गावे हांव पिकयतलो आसता न्हू कितें कितें समुदाय म्हणटा तुका न्हू हांव म्हणनासलो तो आमच्या घरान गेल्लो म्हण हांव आल्तार बंद आसलो दिसता न्हू 10 वर्सां फाटीं ताच्या जिवितान कितें घडलेलें आसता न्हू समथींग हॅपन इन हीज लायफ समुदाय कित्याक लागूनच आनी तेणें म्हणलें आयज सावन म्हाका समुदाय नाका आयज सावन म्हाका इगोरीज नाका आनी आयज सावन सायबीण नाका कित्याक लागून सायबीण वचपाकचे न्हू ती वाट आहली कितें तरी आहली न्हू ताका लागून प्रॉब्लेम जाल्लो तो घेवन बसलो मागीर तो गांवा घेवन बसलो मागीर तो हांवें म्हणलें आतां तरी सायबीणेक वतलो न्हू तूं आनी म्हजे 4थ्या वर्सा आसतना ताणें सायबीण व्हेल्ली घरांत हें ते गावे आमी पिकोवंक जाय एकामेकाचे सांडल्यात ते गावयल्यात ते बाबड्यांक ते पिकोवन दिवंक जाय आमी ओसोक जाल्ल्यांक गोड कोत्तलो हांव जायते आमचे असोकताय दिसतना आमचे काळजा मनाची असोकताय सापडलेली आसात डिप्रेशनाक गेल्ले जायते आमचे बाब भयणी आसतना आय लॉट ऑफ पीपल इंटू डिप्रेशन कितें करूंक सोदमना जिवीत कितें करूंक सोदमना खंय वयचें कांय सोदमना असल्या मनशांक कितें जालें तुका कितें जालें गो तुका केन्ना म्हणनाकात डिप्रेशन इज अ सिकनेस ताका मेडिसिनाचें बरें जायनासतना ताका फकत न्हू मनशाचें बरें उतर जाय बरी जाप जाय ओसोक जाल्ल्यांक सोदून काडटलो आनी आसतना बरें आसलेल्यांकूय हांव म्हज्या विगेन घेतलो बरी उतरां ती आयचो विशय आमकां उडास करता आसतना न्हू तुका सांगलां हांवें कोण सांडल्यात आनी कित्याक सांडल्यात आनी एक्झॅक्टली प्रवादी आनी शुभोर्थ म्हणटा त्या भाशेन सांडलेल्यांक हांवें सोदून काडूंक जाय सांडल्यात ती तांची फॉर्मूळ माननाकात तांचेर डोंट ब्लेम देम फॉर एनीथींग पूण सोदीक वचूंक जाय आमी सगल्यांनी आमच्या समुदायांनी आमच्या घरांनी एक पासून घोराबो भायर येनाकात केन्ना आसा केन्ना भायर येनाकात चुकल्यात गोडी वाट चुकतल्यांक परतून हाडटलो हांव बुकूर म्हणटलो हांव तुमच्या तरणाट्यांक दोळो दवरात तांचेर ए कंपनी देम तांकां साणोंक दिनाकात तांचो हुस्को दवरात तांचो गाये पडल्यात काळजाक ते पिकोयात काबार करात ते गाये काबार करात दिसता न्हू ओसोक जाल्ल्यांक सांगात बोड दियात तांकां आनी बरी आसलेली आमी एकठांय जावन दिसता न्हू एकामेकाच्या हुस्क्यान सांडलेल्यांक परतून हाडून सगळें आमी वावरूंक जाय तो वावर सगल्यांचो आहा एकल्यान तर आपापल्या घराब्याचो तर सोद घेतलेली जाल्यार परतून सांगता एकल्यान तर आपापल्या कुटुंबाची घराब्याची तर सोद घेतलेली जाल्यार आयज कोण सांडोवंक पावचो नासलो देव म्हणटा हांव कूद वेता आमी सगळ्यांनी दिसता न्हू हें एग्जाम्पल घेवन आमी कूद वचोंक जाय हांव वेतलो ह्या म्हज्या भाव भयणीचे सोदीक हांव वेतलो कित्याक म्हाका ताजो हुस्को आसा कित्याक म्हाका ताजो मोग आसा कित्याक तो म्हजो उबी रावया आनी काय आमची मागणी हे वेळार सुर्गीच्या बाप्पाक रुजाय सायबीण फुडें घालून मागुया आमच्या पोवी सभेच्या फुडाऱ्यांनी आपल्या दर एका उतरांतल्यान आनी वागणुकेंतल्यान आपले पोरजेक आदार फावो करतले जिवीक जिवन पोरजेक मोगाचे नमुने जाल्यार पुरो म्हूण मारीचे विणवणेन बापा लागीं मागुया दोयाल बापा आमची मागणी आयकून घे बापा आमच्या सरकारी अधिकाऱ्यांनी आपल्या हाताखाल आसलोले पोरजेची सेवा करतना आपलेपण सोडून पोरजेच्या फायद्याक पडटले निर्णय घेवन
आनी सोगल्यांक एक सारकी लेखूंक मारेचे विणवणेन बापा लागीं मागुया. दोयार बापा आमची मागणी आयकून घे बापा. आमी आमच्या कुटुंबांनी समुदायांनी एकामेकाचें बरेपण आनी अचोकताय वळखून सोगल्या सोबे मोगान वागूंक जाता तो आदार एकामेकाक दिवंक मारेचे विणवणेन आमकां बापाची कृपा मागुया. दोयार बापा आमची मागणी आयकून घे बापा. आमच्या गांवांत तशेंच समाजांत पिडेस कोश्टवतल्या गोरजेवतां सोबे आमचो ओदीक मोग दाखोवन ह्या कोश्टांतली भायर सरूंक तांकां विस्वास आनी बोरवोसो दिवंक मारेची विणवणेन बापाचें बोळ आमकां मागुया. दोयार बापा आमची मागणी आयकून घे बापा. बोसुर्गीचे बापा ही आमची मागणी आयकून घे. रुजाय सायबिणीक फुडें घालून ही आमची मागणी आमी उबारल्यात. एकामेकाच्या हुस्क्यान बरोवन जिवितान दुसऱ्यांक सोदून वचूंक एकामेकाचो सांबाळ करूंक तूं आमकां आपयताय. आमच्या कुटुंबांनी आमच्या शेजाऱ्याक आमच्या समुदायींत आमच्या फिरगोचींत होच हुस्को आमी एकामेका सोबे दाखोवंक जांकां सांडल्या तांकां सोदून काडूंक तुजे कृपेन आशिर्वादान आमकां तांकांय भर. क्रिस्ता आमच्या सोम्ये वरवीं आमेन. चिरुण्या सोबे आमची काळसां दवरता सुखानीन सोराम गेले जेसू तुका भेटोयता सुखानीन सोराम गेले जेसू तुका भेटोयता उदकाच्या तेम्या वरी आमकां तुज्या गेरोगता कुर्साची तुजी बरी जेसू मनशां दारोना कुर्साची तुजी बरी जेसू मनशां दारोना. म्हज्या बाबणीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देव बापाक मानता तसलीं सामण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या न्याके पवित्र सेवेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. स्वर्गीच्या बापाक तुज्या पुताचे आवयक किरीत मान दिवंक हे वेदी भोंवतणी संतोशान आमी एकठांय जाल्या. ह्या पासवाती देणी आमी तुका भोक्तीन समर्पिता आनी तुज्या हातांतलीं परतून घेता. ताचे वरवीं आनी सायबीण मांयचे विनवणेन तुज्या देवीक जिवान दिसान दिसोदीक आमी बरो म्हूण मागता. तुज्या पुताचे तुजे नांवी आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची काळसा उबार होया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. उयोशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदार आनी सासणांच्या देवा सोर्व काडे आनी सोर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आमच्या फायद्याचो. निती आंकवार मारीक आमी नोमान करतना एका ताळेन आमी तुका वाकाणटा तुका वंदिता तुजी किर्ती परगडटा. आपल्या आंकवारपणाची व्हडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याची कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश ताणें संवसाराक वांकयलो.
तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी ताचे उद्देशी देवदूत आनी सर्गींचो सगलो दळबार तुजी तर महिमा वाकाणटात तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता Povit, 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 darbaraco sorvis fortu, sorgani संसार बोलल्या तुझ्या वैभवान उंचुर्गी तुका सुईसूय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सुय उंचुर्गी तुका सुईसूय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदेणी पवित्र करून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत आपले कुशीन कोस्ट म्हणून सोसूंक विच्छा दिताणे उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हणलें वो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची तेजपरी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस्त घेयात नातलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कॉलराचें रगत पातकांच्या बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत तें वारोतलें हें म्हज्या उगडासाक करात Bavartaso good por goto तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवन पडा पूर्वी तुवें आमकां सोडली सोम्या संसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर बापा तुज्या मोरणाचो आनी पुनोन जिवनपणाचो आमी भक्तीपण उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावोकलें देगून आमी तुका दिन भासता आनी जेजूची कुणारो गो शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर वेगठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वींचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा फिलिपनरी आमच्या गोंयच्या गोवणी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणांचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणांची काकूत कर सगळे मेल्ल्यांचो उगडास कर तांकां आनी तुजे इश्टगुतीन मेल्ले समेस्तांक तुजे पोड जोडीत मुखा मोड पडींक फावो कर आमा समेस्तांची हे मिसा बेटेंक आयज ह्या नोवेनांक वांटो घेतल्यांची ह्या दिसांनी इगोर्जेक आदार दितेल्यांची इगोर्जेक येतेल्यांची काळजाच्या साबार तरेच्या दुयेंसांक सांपडलेल्यांची काळजाचे ब्लॉक्स आसात तांची हार्ट एटॅकाक सांपडल्यान तांची वावुरतेल्या सगळ्या दोतोर नर्सींची फार्मासिस्ट पॅरामेडिक्सांची आनी सगल्यांची बापा तूं दया कर खाकूत कर पेखुणी दी उदीक करून गो बायलांक आमचे मदें म्हण मागता अंकवार मरे रुजाय सायबिणी देवाचे माये संगाती बाग्योन धरून दोता आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर बाग्योन सांत आंतोनी बरोबर बाग्योन फ्रांसीस शावियरा बरोबर बाग्योन जुजेवाजा बरोबर बाग्योन कालकतच्या तेरेजा बरोबर बाग्योन पाद्र पियो बरोबर सस्तांच्या सुखान आमकां बापा एक दीस तूं वांटो दी आनी तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक हें बाग फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं
ह्याची सुवरवी ह्याची सुसंगता ह्याची सुताय पवित्र आत्म्याच्या एकपरान सोरपोतवीदार बापा सोरवंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना मोगाची बाबणी न्हू जायते आमचे बाबणे सांडल्यात बाबडी एके फावटी आमी तांकां सांडयल्यात दे आर लॉस्ट इन देयर ओन वर्ल्ड आनी असल्या भाव भयण आसा हुस्को दाखोवपा बूक आसतना आमचे घराब्यान या घराब्याचे नदर मारत आमचे घरा बरें जालें जाल्यार सगळें बरें जाता बरें भाग्यवन पवित्र एकामेकाच्या मोगाचे देव मंदीर करूंक आमी वावरूंक जाय आमचे घराबे कोण एकलो पासून भायर आयनासतना हुस्को दवरात एकामेकाचेर सगल्यांचे देवाचो आशिर्वाद मागून जें टेन्शनां मागल्यात आमी आयज तें मनान धरून रुजाय सायबिणीक फुडें घालून तें आमकां फावो करून मागून बाराबर म्हणुया आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां काडलें पडूं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितान सोबोस काम कादी सोर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या चेण्याक आमी बरें वचन उतरायता तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणान सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणी तिका शांती दिया तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता राजवट चलयताय सासनांच्या सासनान आमेन सुमियाची शांती सदांकाल तुमची सोवे आसूं तुमची सोवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया देवाची शिले संसाराचे पाप कटले आमची काकूत कर देवाची शिले संसाराचे पाप कटले आमची काकूत कर देवाची शिले संसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी ही देवाची शैली संवसाराचे पाप काडटा ती ह्या शैलीच्या जेवणाक आपयल्यात ती सगळीं आमी सुभागी सुमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली
तुजेशी येता जेसू आमचीशी तू राव जेसू तू एकलोच आमचो विश्वास तू आमचो विश्वास सोड लागता जिवीर जेसूशी येया मारुबान दिवपी समाधान करपी तो एकलोच आसा सोड लागता जिवीर जेसूशी येया मारुबान दिवपी समाधान करपी तो एकलोच आसा तुजेशी येता जेसू आमचीशी तू राव जेसू आमचो विश्वास तू आमचो विश्वास तुजेशी येता जेसू आमचीशी तू राव जेसू तू एकलोच आमचो विश्वास तू आमचो विश्वास प्रार्थूया. सर्वेस्परा आमच्या मोगड बापा भाग्यवंत अंकवार मारीचो रुजाय सायबिणीचो उगडास करून सर्गींचें जिवीत दितोल्या जेवणांत आमी वांटो घेतला. तेच अंकवार मारीच्यान सगल्या तुज्या भक्तांच्या सांगाताक सासणाच्या जेवणांत वांटो घेवंक आमकां पावय म्हूण आमी कालतेपणीन मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन. बसूया. बोबडीनो आयज आमचे मदें फादर अरविंद फेर्नांडीस आसा. तो पादविकार उत्तोड्डेचे फिरगोजेचो आमचे मदें आयला आनी आयज आमकां देवाच्या उतरांत ही मोडणी दिल्या. कशे भशेन आमी दुसऱ्या सगळे उस्क्यान भरलेले मनशां जावंक आनी बारायल्ल्या समाजांक कशें आमी भितर हाडूंक जाय तांचे आमकां खुशी जाय ती शिकोवन दिल्या. तुज्या ताच्या प्रवचना पासत आनी ताच्या मणयारपणा पासत देवाक आर्गां दिवया आनी तो बरो वावर करता, बरो मुजगतो आनी जायते आपल्या फिरगोजेन बरे भशेन काम करता. तो देवान ताका बरी भलायकी दिवं आनी खेरीत भशेन जायते देण्यांनी ताका बरो आनी आपले मणयारपणान तो सदांच खुशाल आसचो म्हण आमी खारदान मागया. फादर आमी तुका बरें आवडयता सगळ्या आमच्या फिरगोजेच्या आनी आमच्या फादरांच्या नांवान आनी सिस्टरींच्या नांवान. आयच्या ह्या नोवेनाच्या मिसाचे सगळी मांडवळ सांबाळटल्यांक आनी आपलो आदार दितल्यांक आमच्या भाव भयणांक आमचे काळजांतान दिनवास. सकाळी आनी सांजे कुमसाराचो वेळ बायल्यान बोडार पळोवचो आनी सकाळी आनी सदांच कुमसारां आसात एक बरें कुमसार करुया. जायत्यांनी कुमसाराक येवचें आनी कुमसार घेवन जायतीं सर्गींची देणी मेळून घेवची. तशेंच ब्लेसीड सॅक्रमेंट आसा थंयसर तुमी विजीट करचें आनी दुसऱ्यां पासत मागचें आनी विनंतींचे मागणेन मेळून घेवचें. फर्स्ट एड बँड स्टँडार्ड आसा. आमचे वॉलंटियर्स जायते सॅक्रिफीस करून मांडवळ सांबाळूंक आमचे पासत बारी वावुरतात. ती तुमकां दाखयतात ते वाट तुमी सांबाळची. भायर सरतना लूट करची न्हय, सवकास भायर सरचें. तुमच्यो मोलाच्यो वस्तू हेल्मेट, गोल्ड, पयशे आनी दुसऱ्यो वस्तू तुमी बरे भशेन सांबाळच्यो. इगोर्जेन भितर आसा ते सायबिणीचो होमा घेवचो न्ही, बगर भायर आसा ते सायबिणीचो होमा घेवचो. गरिबांक दान तुमी ऑफिसांत हाडून दिवचें वो हांगासरूय हाडून दवरल्यार जाता. आमी ते मागीर सोमारा दीस
गरिबांक दितले म्हणटा सोनवार पासून ते हाडून दिवचें म्हण मागता. आयज आमचे नाझरेथ होम आनी पर्पेच्युअल सर्कल कॉन्व्हेंट आनी कॅन्टीन केलां. उमेदीन केलां. सिस्टरीन सगल्यो बराबर येवन म्हणटच आयज तांचें कॅन्टीन बँड स्टँडार आसतलें पावसाक लागून. म्हणटच बावडीन तुमी तांकां आदार दिवचो. ह्या दिसांनी सदांच तांणी ती आमचे इगोर्जेन कितलो काम करतात आनी जायतो बरो वावर करतात जावं गरिबांक. आनी ह्या दिसांनी फाल्यांच्या दिसा नोबलनेस पोरवां PTAs आनी हे भाशेन करीत आसात. म्हणटच तुमी तांकां उदार मनान दितात आनी ह्याय फुडें सगल्यांक दितली म्हण हांव रावतां. जितलो तूं दुसऱ्यांक दिता तितलीच तुका काळजान जाय तें दादोसपण भोगता. म्हणटच भाऊ भयणीनो तुमी उदार मनान दाखयलां तें उदार मन तुमी सांबाळचें म्हण खेरीत भाशेन आमी मागता. उबी रावूं या. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. सोर पदवीदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. वचून येयात एकामेकाच्या हुस्क्यांच्यो तुमकां धाडटा. देवाची व्हड उपकार. रुजाई सायबिणीक मागणे. ए भोव पवित्र अंकवारी भोव पवित्र त्रित्वेन तुका सुरवातेक तान जेजूची आवय जावंक विचून काडली. तुका दिवपूत मनीस जालो ते घडयेक आनी उपरांत ताका 9 म्हयने तुज्या कुसव्यान सांबाळलो तेन्ना भोगलो तो संतोश हांव आतां नियाळटां. म्हज्या मागण्यांच्या कोतकोत्यान हांव खरेंच ही कुशालकाय आनी हो संतोश चोडूंक आनी वाडोवंक सोदतां. देवाची खुशी जाल्यार हांव ह्या नोवेनान मागतां ते उपकार म्हाका मेळोशे कर. नान तोर म्हाका गरज ती कृपा मागून घे. हांगा तुज्यो गरजो मारी उद्देशी देवाक उबारच्यो. तूं मागताय तें बावरतान माग. तुज्या घराक सुसेग, भुरगे बाळनात तांकां, सर्वीस ना तांकां, जीं कोट्टान झगडटात तांकां मागत राव. सायबीण मागीर दितली जेजू लागीं मागून. ए देवाचे माये हे म्हजें नोमान तुका गाब्रियल बोडव्यान केल्ल्या नोमाना सांगाती मानून घे. नोमान कुरपेन बोल्लोले हे म्हजें नोमान तुज्या वैभवाच्या मुकुटार धाकटी धाकटी मोतयां जावं म्हूण हांव ओतरेकतां. हे संस्थेल्यांचे बुजवणदारे देवाचो पूत मनीस जालो तेन्ना तुका संतोश भोगलो. त्याच संतोशान हांव मागतां तो उपकार म्हाका मेळून घे. ह्या पासत हांव सगल्यो म्हज्यो तुज्या अनोदा खातीर केल्ल्यो बऱ्यो करण्यो तुका भेटयतां. हांव तुजे कडेन कोतकोत्यान मागतां. ज्या कोतकोत्यान तुजें काळीज जेजूच्या मोगान लासतालें म्हजी खावती मागणी आयकून घे आनी म्हजे मागलेले उपकार म्हाका मेळोवन दी. आमेन. बराबर म्हणया. नमान मरे कुपेन बुलोले सर्वेस्पो जेतायसा उसरे मरे तू सदो आनी सदोचो आपूत जेजू. बागेती मरे देवाची माई आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. Ruzai Saibinnichea Aykon ge mai tuja burgyachi magni. Aykon ge mai tuja burgyachi magni. Ami magtaw mai amche asodon बेसांव आमचेर घाल तुजे हात उगडून. आमी मागतांव माई आमचे हात सोडून बेसांव आमचेर घाल तुजे हात उगडून.